Logonti, chapter 23. ताणें बालाकाक म्हणलें, म्हाका हांगा 7 वेदी बांदून दी, आनी 7 बैल आनी 7 मेंढरे हाडून म्हाका दी. सांगलोलें तशें बालाकान केलें, आनी ताणें आनी बालामान एक बैल आनी एक मेंढरो एका वेदीर भेटयलो. उपरांत बालामान बालाकाक म्हणलें, ही तुजी ओंबेट जाता थंयच राव. सर्वेस्पर म्हाका मेळूंक सोदता वो ना तें हांव विचारून काडटां. तो म्हाका कितें सांगता तें तुका कळीत करेन. बालामाची भाकितां. म्हणटच तो एकलोच वयर दोंगरार गेलो, आनी देव ताका थंय मेळ्ळो. आनी बालामान म्हणलें, हांवें 7 वेदी बांदल्यात, आनी तांचेर एक बैल आनी मेंढरो भेटयला. सर्वेस्परान बालाकाक एक बाकीत दिलें आनी ताका म्हणलें, बालाकाशी पोत्तून वच आनी ताका तूं अशें कळीत कर. तो आयलो, आनी बालाक ओंबेट जाताली थंय अजुनूय उबो आसलो, आनी ताचे बरोबर मोआबाचे मुखेली आसले. बालामान एपोरी आपली कविता उच्चारली. बालाकान मोआबाच्या पातशायान सिरियेक थावन उदेंतेच्या दोंगराचेर थावन म्हाका आपयला. ये आनी म्हजे पावटीन उलय, इस्रायल परजेचेर शिराप घाल, अशें तो म्हाका सांगता. देवान शिराप घालूंक ना ताचेर हांव कसो शिराप घालूं? वो दोनयान करूंक ना ताची नीत हांव कशी करूं? उंच खोडपांचेर थावन ते म्हाका दिश्टी पडटात, दोंगराचेर थावन हांव तांकां पळोवन आसां. एकसुरी जियेता तसली परजाती, एरां परोस आपणाचेर आशिर्वाद पडला म्हूण ते जाणात. जाकोबाची धूल कोणें मेजूं येता? इस्रायलाची संसद कोणें मेजूं येत? देवाचे परजे सारको जिवन म्हजे दीस सारूं नीट मनशां परी सवस्कायेन हांव मरूं. हें आयकून बालाकान बालामाक म्हणलें, म्हाका तुवें कितें म्हूण केलें? म्हज्या दुस्मानाचेर शिराप घालूंक तुका आपयल्लो, पूण ताचे बदलेक तांकां आशिर्वाद दिलाय? ताणें जबाब दिलो, सर्वेस्पर म्हाका सांगता तितलेंच म्हज्यान सांगूं येत. मागीर बालाकान बालामाक म्हणलें, म्हजे बराबर दुसरे सुवातेर ये, थंय थावन तुका थोडेचशे इस्रायलीत दिश्टी पडटले. थंय थावन तांकां म्हजे खातीर शिराप घाल. ताका जोफिमाच्या शेतांतल्यान पिस्गा दोंगराच्या माथ्यार व्हेलो. थंयसरूय ताणें वेदी बांदल्यो, आनी एक बैल आनी एक मेंढरो तांचेर भेटयले. बालामान बालाकाक म्हणलें, तुजे ओंबेटेशी राव, हांव हो थंय देवाचो निरोप घेवंक वेतां. सर्वेस्पर बालामाक भेटलो, आनी कितें सांगचें आसलें तें सांगून ताका बालाकाशीन धाडलो. बालाक ओंबेट उलपताली थंयच उबो आसलो, आनी ताच्या सांगाताक मोआबाचे मुखेली आसले. सर्वेस्परान कितें सांगलां तें बालाकान विचारलें, आनी बालामान एपोरी आपली कविता काळजांत थावन उच्चारली. जिपोराच्या पुता बालाका, उठ आनी आयक, आनी हांवें कितें सांगचें आसा तें आयक. देव मनशा सारको न्हय, फोटी सांगूंक मनशाचें मन बदलता ते परी देव आपलें बदलिना. भासायता तें पाळटा. तो उलयता ताच्या उतरा प्रमाणें सगळें घडटा. आशिर्वाद घाल अशें ताणें म्हाका सांगलां, आनी देव घालता तो आशिर्वाद म्हज्यान काडूं नजो. इस्रायलाचो फुडार हांव पळयतां तसो न्हय, कसलेंच निर्भाग वो दूख तांकां ना हाडचो. सर्वेस्पर तांचो देव तांच्या सांगाता आसा. आपलो पातशाय म्हूण ताका ते पाचारतात. देवान तांकां इजिप्तांतले भायर काडल्या. एका रानबैला परी तांचे खातीर तो झुजता.
मंत्र न्हय वो जादू कसलोच इस्रायल पोरचेक लागत तसलो ना खंयच. लोक आतां इस्रायला विशीं म्हणटलो, देवान कितें केलां तें पळयात. एका रागिश्ट शिवा पोरी इस्रायल पोरजा पिसडून खाय पोरयान उगी ना रावची. मारल्यात तांचें रगत पिये पासून. तेदना बालाकान बालामाक म्हणलें, इस्रायल पोरचेक शिराप घालूंक तूं फाटीं सरताय, पूण तांकां आशिर्वाद दोरी दिवं नाका. बालामान जबाब दिलो, सर्वेस्पोर सांगता तितलेंय हांवें करूंक जाय म्हूण तुका सांगूंक नासलें. बालाकान म्हणलें, म्हजे बरोबर ये, हांव तुका आनी एका जाग्यार व्हरतां. घोडये ह्या जाग्यार थान देव तुवें म्हजे खातीर तांकां शिराप घालूंक निर्मीत. तो ताणें बालामाक पेवर दोंगराच्या माथ्यार व्हेलो. हांगा थावन ओरोणें दिश्टी पडटालें. बालामान ताका म्हणलें, हांगा 7 वेदी बांदून म्हाका दी. 7 बैल आनी 7 मेंढरे हांगा हाड. सांगलोलें तशें बालाकान केलें आनी एक बैल आनी मेंढरो ओम भेट करूंक एका एका वेदीर भेटयले. देवाचें उतर हें